आज आम्ही परत एकदा CCPच्या कमिशनराक मेळपाक येयल्ले आनी कारण म्हटल्यार परत एकदा लास्ट टायम आमी येयल्ले ते म्हटल्यार वर्ल्ड कमिटीज ज्यो फॉर्म करूंक ना जो सेक्शन 41 अंडर द कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी एक्ट 2002 ह्याच्या अंतर्गत वर्ल्ड कमिटीज हे अपॉइंट करपाक आसता सेवन वर्ल्ड कमिटीज अपॉइंट करपाक आसता हेजो आमी एक तेका जाली 6 तारखेक आमी दिल्लो कारण ती वर्ल्ड कमिटीज ज्यो आसा त्यो तेंच्यांनी कॉन्स्टिट्यूट करूंक ना CCP जावन आतां ऑलमोस्ट 3 म्हयने जाय तेजे आनी 3 म्हयने जावन आयज 26 तारीख जाल्ली आसा 26 जून 2026 आनी ह्या दिसा पासून हे जो वर्ल्ड कमिटीज आसा ते कॉन्स्टिट्यूट जाल्ल्यो ना तेकाच लागून आयज आमी आतां सद्याक वचोन जो कमिशनराक आनी मेमोरेंडम सबमीट केल्लें आसा तेका परत 7 दिसांची मुदत दिल्ली आसा की 7 दिसां भितर तुवें त्यो वर्ल्ड कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट करच्यो आतां वर्ल्ड कमिटीज कित्याक लागून हेच्या पयलीं आमी सांगलेलें की ह्यो कमिटीज डेव्हलपमेंटल वर्क जावं बाकीची जी कामां आसा CCP अंडर पडटा तांकां सगळ्यांक करपाक जाय आनी तांकां सगळें बेनिफिशियल टू CCP हे पणजी कॅपिटल सिटी आमची आसा तांकां सगळ्यांक बेनिफिशियल जातली आनी त्याच हितून जेन्ना CCP आमी पळयता CCP आयज रूल्ड बाय BJP सरकार आसा तशेंच जो गव्हर्मेंट जो स्टेट गव्हर्मेंट आसा तोय BJPचो आसा आतां लज दिसपाक जाय ह्या BJP गव्हर्मेंटाक कित्याक अजून पर्यंत तेंच्यांनी वर्ल्ड कमिटीज साद्यो वर्ल्ड कमिटीज तेंचे कडेन कॉन्स्टिट्यूट करपाक जायना आनी ऑनरेबल हायकोर्टान म्हाका दिसता हेजी दखल घेवपाची गरज आसा कित्याक गेले ते फावटी असोच इश्यू जाल्लो ऑलमोस्ट 2002 ते 2020 पर्यंत 18 वर्सां सुमार वर्ल्ड कमिटीज अपॉइंट करून आनी तेकाच लागून हायकोर्टान मागीर ताका डायरेक्शन दिवन त्यो वर्ल्ड कमिटीज अपॉइंट करच्यो पडल्यो आनी परत एकदां आतां करच्यो पडटलो आनी जेन्ना कमिशनराक मेळपाक गेले कमिशनरान आमकां सांगलें की अजून पर्यंत ज्यो कावन्सिल मिटींग आसा ती जावंक ना कावन्सिल मिटींग जावंक ना त्या कारणाक लागून कॉन्स्टिट्यूट आमी करूंक शकना आतां कमिशनर ही जबाबदारी कित्याक घेयना हो एक प्रश्न पडला कित्याक कमिशनरान ही जबाबदारी घेवपाक जाय मेयराक डायरेक्ट करपाक जाल्लें आनी बाकीच्या कावन्सिलरांक डायरेक्ट करपाक जाल्लें की जाता तितले बेगीन ह्यो वर्ल्ड कमिटीज घेवच्यो आनी परत एकदा आमी सांगता की ह्यो जेन्ना पर्यंत वर्ल्ड कमिटीज करिना तेन्ना पर्यंत आमी ओगी रावपाचें ना जी BJP सरकार जो आसा हो BJP सरकार फुटींगपणाचेर घेवन चल्लो आसा सद्याक तरी तेंच्यांनी ज्या तरेन पणजे सिटीचे डेव्हलपमेंटाक लागून वर्ल्ड कमिटीज करपाक